सध्या इफीचो काउंटडावन सुरू जाला आणि गोंयकारांचें लक्ष आसा ते एका फिल्मा कडेन जे गोंयकारान केल्ले पिक्चर आसा आनी इंडियन पॅनोरमान ते फिचर जातलें आनी तें म्हणजे वागरो. हांव कपडे तसलेच घालता, फोनूय तसलोच वापरता. म्हाका हातूय तितलेच, पांयूय तितलेच, दांतूय तितलेच, तरी हांव वेगळो. वचत ते आमी पळयता की वागरा विशीं चर्चा चल्ल्या, तांची कितल्योश्योच मुलाखती पळयल्यो आमी आनी वागरा ह्या पिक्चरान गोंयचो सिनेमा फक्त राष्ट्रीय न्ही जाल्यार आंतरराष्ट्रीय मळाचेरूय व्हेलो. अशे 2 मनीस आसा जे ह्या सिनेमा फाटल्यान आसा, तांकां आमी खास आपोवन हाडले. तांचे खरें बिजी शेड्यूल तरी पूण ते आयले. एक म्हणजे साईनाथ कुसकेकर, रायटर डिरेक्टर येस ऑफ दीस मुवी, शॉर्ट फिल्म. पिक्चर कोंकणीन कितें म्हणचें पडलें ताका? लघुपट. लोकांक कळपा खातीर शॉर्टकट फिल्म लघुपट. आनी प्रोड्युसर सगळ्यांत म्हत्वाचो मनीस ऑफ द फिल्म राजेश पेडणेकर. सर, आय विल स्टार्ट फ्रॉम यू फर्स्ट ऑफ ऑल. मेळ्ळो खंय तुमकां साई मेन म्हणटा तो? साईक हांव पयलीं वळखतालो बिकॉज एक मडगांव रवींद्र भवनान एक शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन आशिल्ली तेन्ना साई वॉज ऑन द टॅक्निकल सायड एक ती पळयतालो. एंड वेरी नेक्स्ट इयर तेन्ना मेळिल्लो तो वेरी नेक्स्ट इयर ताजीच फिल्म आशिल्ली. ऑफकोर्स आय वॉज द वन ऑफ द ज्युरी ऑफ दीस फिल्म ऑफ दीस हें कॉम्पिटिशन आनी तातूंत वागरो आशिल्ली. ओके. एंड आमकां आवडली ती एंड आय सेड दिस इज अ गूड फिल्म म्हणून ती पुश केली फुडें. दॅट वॉज द बेस्ट शॉर्ट फिल्म म्हणून जाली. पण म्हाका अशेंय दिसलें की एक खंयची तरी बरी फिल्म कितें आसत जाल्यार इट शूड गो फर्दर. म्हणजे कोंकणी आमची एक बरी फिल्म आसा ती खंय तरी फुडल्या पांगडान पावूंक जाय. म्हणून ताका सांगलें हांवें की आय वूड लायक टू टेक अंडर माय बॅनर वीच इज दी गोवन स्टुडियो हो आसा. पण मागीर तातूंत आमी कितें केलें, आय टोल्ड हिम म्हटल्यार वी वील इनहॅन्स इट. तातूंत जशें सावंड डिजायनींग आहा, सावंड आहा तो मातसो अपग्रेड करचो पडटलो आमकां. और कलर करेक्शन जें फायननेस, बिकॉज एकदां इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक जेन्ना धाडटा आमी सो यू रिक्वायर अ गूड टॅक्निकल बॅकींग ऑल्सो बिकॉज दे सी द होल मुवी इन ब्रॉड पर्स्पेक्टीव. सो स्टोरी बरी आशिल्ली, टेकिंग बरें आशिल्लें. द स्टोरी इज कन्वेड व्हेरी सिनेमॅटिकली, व्हेरी सिंपल स्टोरी बट व्हेरी नायसली. रिशूट केल्लें परत? रिशूट करूं ना. आशिल्लें ताकाच येना. आशिल्लें ताका एनन्स. फक्त आमी सावंड डिजायनाक कोणाक हाडलो? बिश्वदीप चॅटर्जी इज सावंड डिजायनर फॉर बाजीराव मस्तानी, पद्मावती, पिकू, 3 इडियट, मुन्ना भाय, मागीर लेटेस्ट इज ब्रह्मास्त्र, ताजो आनी आतां पठाण येता और आदिपुरुश येता. सगळें इज नंबर 1, ऑलमोस्ट नंबर 1 इन इंडिया. सो आय नो हेम बिकॉज म्हाज्या एका पयल्या के सेरा सेरा पिक्चर कोंकणी आशिल्ली ताकाच हाडिल्लो आमी. सो वे आय सेंड इन द स्टोरी म्हणजे द फिल्म, ताका आवडली. तो म्हणटालो राजेश आय विल डू दीस. सो तो आयलो. मागीर कलर करेक्शन एक व्हेरी गूड टेक्निशियन इज फ्रॉम कोचीनच्यान. ताका सांगलें हांवें. आय हॅव वर्कड वीथ हिम अर्लियर ऑल्सो. सो ताका सांगलें. ही सेड आय सॉ द फिल्म, इट्स नायस. ओके मैं कर लूँगा. सो दे ऑल्सो गेम. सो टोटल पॅकेज एक जेन्ना लोकांसमोर वता ऑर ज्युरी समोर वता, इंटरनॅशनल ज्युरी समोर वता न्ही, सो दे लायक दॅट म्हणून थंयच्यान मागीर स्टोरी ती आनीक फुडें सरली. मागीर कान्साक पयलीं आमी सिलेक्ट जाले, थंय गेल्ले रेड कार्पेट एंड ऑल दीस. खंय वचूनाशें ना. साईनाथ म्हटल्यार लोक वागरो म्हटल्यार साईनाथ आनी साईनाथ म्हटल्यार इंडियन म्हणजे मेन जे फिल्म
आसता तातूंत येता एक म्हणजे वागरो म्हणजे खुबशे जाणांक खबर ना. म्हाका पयलीं दिसतालें वागाचेर दवरला काय म्हणून, वागाक मारपी मनीस, आमचो वाघेरी दोंगर आसा ताजेर काय म्हणून. सो तुका सांगपा मेळटा तितलें सांग. आय थिंक पिक्चर सगळ्यांनी पळयला आसतलें तरी पूण यू जस्ट टेल. ना लायक 2 पार्ट्स की एक आसा की गोंयान आमी पिक्चर अजून तो म्हणजे एकाच जाग्यार आमी स्क्रीन केला. सो मेनी पीपल आर स्टील लायक इगर टू गेसिंग अबाउट इट. वॉच इट. ओके. But the thing that I can tell you about the title is it is neither what you said. बेसिकली वाघरो म्हणजे डेडिकेटेड स्पेसीस असतात देवळांनी किंवा अशा रिलिजियस जाग्यांचेर ज्या जाग्यार एनिमल सॅक्रिफायस जाता. सो सॅक्रिफायस इन एलिमेंट इज पार्ट ऑफ द नरेटिव्ह ऑफ द फिल्म. सो सॅक्रिफायस म्हणजे कितें किंवा दोन मनीस जेन्ना मेळटा किंवा ते सेपरेट जाता तेन्ना हाऊ डज दीस वर्ड सॅक्रिफायस प्लेज आउट. दॅट इज अ मेटफर वीच आय एम युजींग. सो वागरो हो नांव म्हणजे खूब ताका म्हणजे एवरीवन कीप्स गेसिंग की वॉट इट इज. सोदून काडले भशेन नांव खंयच्यान तरी. No, it was just a call away. I called my actor who is in Kankon, who was in Kankon. I said, you suggest a name which is local, which is Konkani, which is very organic. So he started giving me all those like options, and he said Wagro. So my mother said, this is a good name. We should go ahead. So that confirming the name credit goes to my mother. And then once she said, let's go ahead, I also felt it was very catchy. And it had a relevance to the याद theme. दवरपाकूय बरें. म्हणजे ते थिमाक एक्झॅक्ट मॅच जातालें. सो वी वेंट अहेड. सो इंटरनॅशनली वता तेन्ना तूं कोणें विचारूं ना वॉट इज द मिनींग ऑफ. आमकां Like everyone who we met internationally said one thing: the more regional it is, the more universal it is. म्हणजे तुमचे वागरो वी ओन न्ही, वी लायक एज अ कल्चर ऑर एवरीवन इन गोवा शूड बी अवेअर अबाउट इट. तेच हांव म्हणटा. म्हणजे जो मनीस म्हाका विचारता न्ही की वागरो म्हणजे कितें किंवा वॉट इज दीस कम्युनिटी दॅट वी आर डिलींग वीथ, इफ यू डोंट नो अबाउट इट जाल्यार तुमचें तें दायित्व की यू शूड फायंड आउट वेर आर दीस प्लेसीस, हू आर दीज पीपल हू आर डुईंग दीज जॉब्स, अँड इट इज मच मोर इम्पॉर्टंट टू नो अबाउट दीस. तुमी नेक्स्ट पासय करता थंय 100%. शूट करपा वता पासय वागऱ्याचे. तुमकां खबर आशिल्लें वागरो हो शब्द पयलीं? ना सुरवातेक म्हाका खबर नाशिल्लें वागरो. पण मागीर हांव मल्लिकार्जून काणकोण देवळान गेल्लो आनी थंय एक अशी नायस स्ट्रक्चर आसा. थंय भायर देवळाच्या भायर स्ट्रक्चर आसा आनी थंय बरयलां वागरो म्हणून. मागीर थंय फोटो क्लिक केलो हांवें. म्हटलं ऑफकोर्स आय शेअर विथ यू ऑल्सो. तो फोटो क्लिक केलो आनी मागीर हाका धाडलो. हांवें म्हटलं जावं खंय तरी नांव खबर आसा वागरो, ताका वागरो म्हणटात म्हणून, पूण एक प्लेस आनी ताजो एविडन्स एक नांव आशिल्लो तो आसा. सो दॅट वी पिक्ड इट अप. सो इट वॉज ऑथेंटीक इज समथींग दॅट ताणें ऑथेंटिसिटी दिली. ताणें दिली, सर्टिफिकेट दिली. प्रोड्युसरान आपलें काम केलें. हय सगळ्या तरेन कितें जाता आमकां धाडटा आसतना इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक धाडटा आसतना वी हॅव टू टेल ओरिजिनल नेम ऑफकोर्स वागरो, बट ऑल्सो टायटल इन इंग्लीश. सो इंग्लीश टायटल वील बी प्लेस ऑफ सॅक्रिफायस. प्लेस ऑफ सॅक्रिफायस. खुबशे कडेन जी आमी कोंबे बी मारता पळय ताका वागरो म्हणटा. ना, नॉट नेसेसरिली, बट दीज आर स्पेसिफीक प्लेसीस. म्हणजे जर ताका वागरो म्हणटा जाल्यार इट इज डेडिकेटेड टू एनिमल सॅक्रिफायस इज समथींग दॅट वी गॉट इन्फॉर्मेशन अबाउट. आनी ताज्या प्रमाणे एक मेटफरिकल ताका इंग्लीश नांव म्हणजे लिटरल ट्रान्सलेशन अशें न्ही, पण एक मेटफरिकल वीच हॅज द सेम स्पिरीट ताका आमी प्लेस ऑफ सॅक्रिफायस दवरला. ट्रेलर पळयलो आमी. तातूंत सस्पेन्स चडूच केला असो दिसता. कोण तरी हाजेर उबो रावला आनी तो म्हणटा म्हाका हातूय तशेंच आसा, दातूय तशेंच आसा, कपडे आपूण तसलेच घातला पूण आपूण वेगळो म्हणटा आनी सोंपयता थंय. ताचे फुडें कितें सांगपाक सोदता तूं? So that ensures one view for the film. No, because ड्युरेशन ऑफ द फिल्म इज 10 minutes. तातूंत ट्रेलर आनी 2 मिनटाचो करत, सो दॅट एवरीथींग इज ओपन अँड लॉस्ट कशें जातलें. शूट खंय केला? शूट सुर्ला साखळी. सुर्ला साखळे. पूण थंय वागरो ना दिसता. ना, थंय आमी म्हणजे देर इज अ लायक एक आमी फिक्शनल सेटअप केला विच इज लायक अ डिच विच वी गॉट. बांय कशी कितें दिसची पडटा? ना, ती वेगळी आसा. देर इज अ विच इज नॉट पार्ट ऑफ द ट्रेलर. ती तुमकां फिल्मान पळोवपाक मेळटली. सो वागरो हांवें दाखयला आनी आय हॅव एक्टेड इन द फिल्म एज वेल. So I am part of that scene where I stand and you can see the place. There is a fictional place which we have created for that. Sulla sir. Actually आता टुरिस्ट अट्रॅक्शन जावपाक. Hopefully. म्हणजे वागरो कितें म्हणून एक वेळ वागरो काणकोणा लोक येवपा वागरो पळोवपाक, दुसरे हांगा पिक्चर शूट जाल्ले म्हणून न्ही. आतां इतले फेमस पिक्चर ह्याच फॉर्मेटान आसा तूं पयलीं पासून?
ना म्हणजे हांव बेसिकली आय एम एन इंजिनियर बाय क्वॉलिफिकेशन. आय एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनियर फ्रॉम गोवा इंजिनियरींग कॉलेज. ताजे उपरांत हांव म्युझियम ऑफ गोवा पिलेन म्हणजे डॉक्टर सुबोध केरकरा बरोबर हांवें 2 वर्सां काम केलां. सो तेन्नाच्यान सिन्स कॉलेज डेज आय हॅव बीन एक्टीव इन थिएटर, शॉर्ट व्हिडियोज, पार्टिसिपेटींग इन डिफरंट कॉम्पिटिशन. बट तो एक इन्क्लिनेशन सदां टुवर्ड्स फिल्म आशिल्लो. आनी आय नेवर वॉन्टेड टू टेक अ जंप डिरेक्टली, लायक टू गो टू अ प्लेस एंड डिरेक्टली स्टार्ट ट्रायंग टू गेट इन टू फिल्म. सो हांवें चिंतिल्लें की समजा इंजिनियरींग जावन आय वील गो टू अ प्लेस लायक FTI, फिल्म एंड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, टेक प्रॉपर ट्रेनिंग, टेक द रिक्वायर्ड स्किल सेट एंड देन आय विल गो आउट और सेट आउट टू मेक फिल्म्स. सो एक्झॅक्टली फॉर्च्युनेटली तशेंच जालें की इंजिनियरींग जाली, म्युझियमान हांवें काम केलें, डॉक्टर केरकराच्या बरोबर काम केलें, विच वॉज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स. एंड देन आफ्टर दॅट आय गॉट इन टू FTI. सो करंटली आय एम अ स्टुडंट एट FTI. करंटली आय एम अ डिरेक्शन स्टुडंट एट FTI. स्टुडंट इतले वयर पावलो असो. दॅट एक कशें आसता, एक टॅलंट आसता तो केन्ना केन्ना स्वताकूच खबर नासता, तशें ताका खबर नासतलें, पण एक आवड निर्माण जाता. प्लस सायनाथाचें एक पळयलां हांवें की ही वॉचीस लॉट ऑफ इंटरनॅशनल फिल्म्स, जशे वर्ल्ड सिनेमा. खूब गरजेचें आसता तें. म्हणजे आमी फक्त आमी हांगच्योच पळयता फिल्मां, ओके, बट टू गेट इन टू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर. एक जगान कितें घडटा, वेगळ्या वेगळ्या फिल्म मेकराच्यो कश्यो फिल्म्स आसता, कितें आसता, वॉट इज गूड, वॉट इज बॅड, वॉट कॅन लूक क्लास, अशें जें आसता पळय. सो देन यू हॅव अ आयडिया, ती मागीर खंयच्या फॉर्मेटान घालची और कशी घालची. सो दॅट इज द टॅलंट. ही खंयच्यान येता, वेन यू हॅव एक्सपोजर टू वर्ल्ड सिनेमा. तो वर्ल्ड सिनेमाचो एक्सपोजर सायनाथाचो आसा, बिकॉज ही लायक्स टू वॉच फिल्म्स, इंटरनॅशनल फिल्म्स बी, ऑल्सो इंडियन फिल्म्स ऑफकोर्स. आमचे कडेन लायक बीग सत्यजीत रे आसा आनी खुबशे व्हडले व्हडले आसा, तांचीय फिल्मां. अँड स्टडी ऑन दॅट, वाय इट वॉज डन, कशें. सो एक स्वताक एक रुटीन प्रॅक्टीस बी जाता. तातूंतल्यान म्हाका दिसता तुका पयलीं घरच्यांनी विचारना इंजिनियरींग करून आतां हांगा खंय वता काय म्हणून तूं? ना तो दॅट क्वेश्चन ती फेस गेलो तूं? ना म्हणजे हांवें तो दॅट क्वेश्चन स्टार्टेड लायक अरायझींग इन द हावस सिन्स ड्युरींग इंजिनियरींग डेज ओन्ली. कित्याक हांवें तेन्नाच FTIचें प्रिपेरेशन किंवा वतलो म्हणून सांगिल्लें घरा कडेन. बट समहाव वेन दे थॉट दॅट, म्हणजे जेन्ना वेन आय गॉट इन ऑर वेन आय स्विच्ड माय प्रोफेशन, हांव IT कंपनीन कामाक वचूंक ना आनी एका आर्ट स्पेसान काम करपाक गेलो. At that time, at least my mother got to know that I'm serious about it. Like I'm not just beating around the bush. Again, I was collaborating with sir as well. We were working on something. So that also like played a very important role. की at least like family knew की हाँ वो serious तर आसा. यार एक क्वेश्चन की सफोकेटींग फील जायना. खुबशे फावटी एग्जाम्पल सांगता की आमी कितें शूट केलें, फॉर एग्जाम्पल आमी पासय शूट केली, की आमकां केन्ना एकदां ती ऑन एअर करीची जाता, नाल्यार जाता कशी तो एक्सायटमेंट यू लूज. आतां वागरो शूट केलो, पूण गोंयान कोणाक दाखोवंक मेळूना. थँकफुली इफी जाली, इफी इंडियन पॅनोरमान सिलेक्ट जालो. अदरवायज इजंट इट सफोकेटींग फॉर अ फिल्म मेकर की बाबा आतां फाल्यां आपल्याच मनशांक तुका ऑन मास स्केल, पर्सनली एकाले दाखयला आसा, मास स्केल दाखोवंक मेळना म्हणून. ना म्हणजे सी द पर्पज ऑफ सिनेमा जो म्हणजे आमच्या म्हणजे जेन्ना आमी फिल्म जेन्ना पोस्ट प्रोडक्शन जालें, वी डिसायडेड की वी वील सेंड इट अक्रॉस. ताका एक इंटरनॅशनल वॅलिडेशन मेळूनी. बिकॉज वी नो दॅट गोवन सिनेमा ऑर कोंकणी सिनेमा, द ऑडियन्स बिकॉज ऑफ द पॉप्युलेशन इज व्हेरी लेस एंड दॅट टू फॉर अ शॉर्ट फिल्म ताका ऑडियन्स खूब कमी आसा. सी मॅक्सिमम यू कॅन लायक पुट इट ऑन YouTube or an online platform where limited number of people will watch it. आय थिंक यू मायट सपोर्ट मी. शॉर्ट फिल्मांक चड ऑडियन्स आसपा जाय. आतां सगळ्यांक शॉर्ट फॉर्मेट्सूच आवडटा. हय, लोकांचो Theatrical- पेशन्सूय थिएट्रिकल रिलीज जावचे ना, बट ऑनलायन आय थिंक लायक खुबशे पळयता. रील्स चड पळयता. No, but then you need an international validation for the Validation. Yeah, short that is film. true. लोक कशें आहा, खुबशे पळयतले, कितले जाण आसता समथींग आतां कितें ऑनलायन जें आसा ऑर एनी प्लॅटफॉर्माचेर आहा, इट इज सीन दॅट वेर एवर देर इज लिटल एनी समथींग हॉट कंटेंट जेन्ना आसता, कॉन्टेंट आसा ताजो ऑडियन्स चड आसा. झगड्यांचो खूब आसता. हय, ते खूब आसता. कितें आसत जाल्यार Theme based. थीम बेस्ड. सो हांगा कितें आशिल्लें, वी सेड लेट्स गो अरावंड द वर्ल्ड
अँड मे बी आय डोंट नो, गॉड ग्रेस वी वेर कॉन्फिडंट दॅट एकदा जालें न्ही, जेन्ना भरपाक लागले आमी कॉम्पिटिशनाक भरपाक लागले एप्लिकेशन, पयलेंच आमकां मेळिल्ले कान्स. आतां कान्साक धाडपाचें काय ना अशें, बिकॉज 7,000 फिल्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, शॉर्ट फिल्म्स थंय येता, आनी तातूंत नंबर लागपाचो विथ हार्डली फ्यू हंड्रेड्स आसता ते. हांवें म्हटलें ना, देवाचें नांव घेवन घेवया म्हटलें, कॉन्फिडंट आहा न्ही आमकां, वी आर कॉन्फिडंट अबावट इट. आय सेड लेट्स डू इट. तशी सुरवात जाली. यू ट्रॅव्हल टू कान्स? traveled to Cannes. We were on the red carpet, glamour भोगलो. That is, and of course, you deserve it actually. No, and this was my first international trip. So basically this So तुझ्या आता पासपोर्टाचेर फर्स्ट पडला तो French visa. French So, visa. and surprisingly, like see the, like that's what I said. That's what I say usually. See the power of a short film. Like I was like, that made me go abroad or outside India, and that too with a film. That too with a title that he is a filmmaker. Like you are invited, you are like they talk to you as a filmmaker. Like a realizer म्हणतात अगं ते Yeah, French because मध्ये. lot of networking, lot of all big festivals in the world. तांजे हे येता थंय. तो फावर बिवर तसो काय नासता. कोण वळखना, कोण कोणा वळखना. इंग्लिशूय ते ऍक्च्युअली इंग्लिशूय तांकां कळना. इंग्लिशूय काय. So we had They to are use all this Google Translate. top guys. मियरली क्वालिटी ऑफ युअर प्रोडक्ट. See, when it goes to international आसो आनी खंयचें आसूं ना, it mere quality speaks. Content, quality, and your work speaks there. इफितल्यान कितें एक्सपेक्टेशन इंडियन पेनोरमांतल्यान? सी इंडियन पॅनोरमा लायक जशें हांवें म्हणटा की इट वॉज अ ड्रीम की वेन यू वॉच. हांव आतां आय एम अ व्हेरी इगर पार्टिसिपंट एट इफी. जेन्ना हांव फिल्मां पळयतालो, मॅक्सिमम शॉर्ट फिल्म्स वर फ्रॉम माय कॉलेज. लायक म्हाजी जी डिप्लोमा फिल्म्स म्हाज्या कॉलेजीन तयार जाता, दे वर पार्ट ऑफ द नॉन फीचर कॅटेगरी. अँड आय वॉज ऑलवेज लायक इगर की हांव FTIन वतलो अँड देन माय फिल्म वील बी पार्ट ऑफ इंडियन पॅनोरमा. दॅट वॉज अ ड्रीम. बट अगेन लायक समथींग लायक दीस हॅपन्स. सो again I am like, there is no expectation at all. Like it is a dream come true, and I'm just enjoying that phase. Like I hope many Goans and many international delegates who are part पयलीं of म्हणजे it. म्हाका दिसता थिएटर तुज्या फ्रेंडांनीच चड भरतले. पण hopefully ते सुद्धा भरू म्हणजे ताणी कोणी पळोवना. बरोबर म्हणजे गोंयकारांनी चड भरतले. Yeah, why not? Why ते जाल्ले. फॉर मी इट इज म्हजें तिसरें इफी आहे. म्हणजे म्हजी हें तिसरें फिल्म सिलेक्शन. पयलें के सरा वॉज देर, मागीर आमचे काजरो वॉज दे, अँड दीस इज द थर्ड वन. फर्स्ट जेन्ना के सरा जाल्ले तेन्ना बाय डिमांड देर वॉज अ सेकंड शो. बाय डिमांड, बिकॉज पीपल कंप्लेन दॅट वी डिडंट गॉट टू सी इट. गोंयकाराचें फिल्म आशिल्लें त्या खातीर तुफान गर्दी. 500 सीटर थिएटर, 500 सीटर, लोक खुबशे भायर उरले, एन ऑल दॅट झगडी जाली. आमी कवर केल्ले ते. मागीर तसले आमी चड कवर. because it's एका वटेन इट इज नायस टू सी दॅट यू नो ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स. मागीर काजरो जालें. मागीर आतां सुद्दां कशें आहा, दोज आर द 2 hours फिल्म्स. ही आसा 10 मिनटाची फिल्म. आतां लोकांक उत्साह आसतलोच. ताजे बरोबर जेन्ना 10 मिनटाची जेन्ना फिल्म आसता ती, दे ट्राय टू एडजस्ट वीथ 1 फीचर फिल्म. ओके, त्याच्या मदींच क्विज. ना, पयलीं 10 मिनटाची दाखयतले आनी मागीर फीचर फिल्म दाखयतले. ओके, खंयची तरी. आतां फीचर फिल्म तातूंत एक एडवांटेज आनी येता, आमच्या बरोबर खंयची तरी बरी फीचर फिल्म आसात. सो वी हॅव एडेड एडवांटेज स्पिलओवर एडवांटेज. हय, विथ द ऑडियन्स, मोर अँड मोर ऑडियन्स. ऑर एल्स दॅट वॉज वी एक्सपेक्ट. आमची 10 मिनटाची गोंयची फिल्म, गोवन ऑडियन्स वील बी फिल्ड फॉर देम. अशें म्हणून ते चड जातले. हय. द कायंड ऑफ पब्लिसिटी दॅट दीस एंटायर अँड पीपल शूड सी इट. पब्लिसिटी आणि लोकांची एक क्युरियोसिटी आसा की एक्झॅक्टली कितें दाखयता तूं पिक्चरान म्हणून. ताका लागून ते ना, दॅट्स वॉट मे बी दॅट इज द एक्सपेक्टेशन आय हॅव की मॅक्सिमम लोकांनी पळोवचें. कित्याक आमी इफ्फी गोंयांत जाता आनी गोंयकार सदांच इफ्फी बद्दल जाणा. म्हणजे इफ्फी इज अ ब्रँड वीच इज रीच मेनी हावजीस आनी सगळ्यांक दिसता द ग्लॅमर. आनी वागरो हें एकूच गोंयचें फिल्म आसा. आता कंप्लीट इफीन एकूच गोंयचे. देर इज नो अदर गोवन फिल्म In Indian panorama. इंडियन पॅनोरमा. ओके, इन दोज कॅटेगरीज. इंडियन पॅनोरमा. अनलेस ते आता स्पेशल कोंकणी दोज आर बट आय डोंट थिंक कितें पिक्चर ह्या वर्सा जाल्या बी No, म्हणून there is a- कोविडा खातीर बी प्रॉब्लेम. ना, पण जाल्या म्हणजे लोक शॉर्ट फिल्म्स खूब करतात. शॉर्ट फिल्मां सुद्दां आसता न्ही तातूंत.
तर ती शॉर्ट फिल्मां आसतली ना पूण गोवन सेक्शन फीचर फिल्म्स जावना. That We don't depends know. on like when We the don't list know comes out. when we will know. list comes out. But in So, Indian panorama, एक- Vagro is the only film that is from Goa and that is the only Konkani film as well. ओनली कोंकणी फिल्म. सो तुज्या हातून ते एक लिस्टान आयलें म्हणजे फर्स्ट बॉलाचेर सिक्सर मारल्या भशेन जालें तुगेलें सद्या. Absolutely. आता प्रेशर परफॉर्मन्स प्रेशर फॉर सेकंड वन. आर यू No, फीलिंग the second one I've already done. पर परफॉर्मन्स प्रेशर आसा काय ना. No, I think म्हणजे हांव सिनेमाक तशें पळयना. It is like something. It's a- It is like an expression for me. आनी प्लस कितें जालें जेन्ना हें करून जातकूच एक्चुली वी वेर प्रिपेरींग फॉर अनादर बिगर फिल्म. Yeah. ताची आमी एक वर्स स्क्रीन Grilling. रायटींग चालू आसतलें, ग्रिलींग चालू आशिल्लें टू रायट ऑन दॅट पिरियड फिल्मां आहा ती. सो इट वॉज रायटींग. तातूंतल्यान मागीर हें सुरू जालें पयलीं आयलें. सो यू ऑलवेज एज अ फिल्म मेकर, एनी फिल्म मेकर, they don't get stuck with one milestone. आता वागरो फॉर हिम ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो, हाज्या पयलीं सुद्दां जाला फिल्मां. आतां हें वागरो जाला. ठीक आहे, जालें, एकदां जालें, ओके, दीस इज नाव वी हॅव टू कीप ऑन सेंडिंग टू फेस्टिवल्स. ओके, देन कमिंग हियर अँड आन्सरिंग युअर क्वेश्चन्स ऑन अ इंटरव्यू, गिविंग इंटरव्यूज. ओके, पण ताज्या बरोबर दुसरें प्रकरण और दुसरे फिल्माचें काम ऑलरेडी चालू आहे. Parallelly, we have. नेक्स्ट इज व्हॉट फीचर फिल्म. No, we were we were working. Like I was a screenwriter for that, so I had written a screenplay, and I would like every month, one Sunday, we would meet in a cafe in Panji, and I would narrate the like the screenplay that was written. शूटिंग झाला त्याची No. It is just in writing stage. रायटिंग Script, because my way of progressing to a film is I like to be very meticulous on the scripts. पहिली script, screenplay should be right, dialogue should be right. Unless and until तें जायना, I don't like to open the script also to anybody. Okay. And because no point in doing that, making confusion, आमच्या भितर confusion. So पहिली story, screenplay, then dialogue, अशें process. देन फायनली. पण आता तुम्ही ओ टी टीचेर यू आर वन अमंग्स द फ्यू गोवन्स हू आर सीन ऑन ओ टी टी इन थ्रू नक्सलबारी. आमचे साई पाळणेकरूय आशिल्ले, तुमी आशिल्ले. दॅट डे ऑल वर सरप्रायज की अरे अशें म्हणून गोंयकार थंय दिश्टी पडटा म्हणून. आतां वागरो ओ टी टीचेर घालना. ना, इट इज आमी घालपाचें अशें नासता. वेन वी अप्रोच टू ओ टी टी प्लॅटफॉर्म, इट इज देअर सिलेक्शन. are you बट willing? या ऑफकोर्स. पण कितें जातलें, आमचें देवादेन कितें जालें ना, वी आर स्टील ऑन विथ द फेस्टिवल्स. अनलेस एंड अनटील इफ वी पुट इट ऑन ओ टी टी or if we have a commercial screening जालें, all international festival, खंयचो international film festival won't take our entry. See, because 2 days ago we showed at London. We showed at 28th October, Raindance Film Festival म्हणून. We showed at London. The first condition was it should not be available anywhere else. So that is fair. ना जाल्यार ते म्हणटले What is the special सगळ्यांनी about it? पळयलें आसत. What is the What purpose is of the special festival about then? it? Yeah. सो लायक अगेन आमी लायक अरावंड 8 देशांनी आमी आतां दाखयलो पिक्चर. सो एवरी वन हॅड दॅट एक्सक्लुझिविटी की हां आमच्याच फेस्टिवलान तें आसा एंड इट वील रन इन अनदर फेस्टिवल एज वेल. सो ओ टी टीर समजा केलें वीच वील इवेंच्युअली हॅपन, बट करंटली इट इज गोईंग ऑन. द फेस्टिवल रन इज So करंटली ऑन. we are still enjoying that run and gaining those mileage. वी आर एन्जॉयिंग द विनिंग रन. Yeah, God grace. विक्ट्री रन. आणि तो विक्ट्री रन. आणि ती मायलेज जी आसा ती आमकां उपकार पडटली वेन वी गो टू एनी ओ टी टी प्लॅटफॉर्म. आतां ऑलरेडी ताज्या पोस्टराचेर ते येवपाक सुरू जाला कान्स आनी आतां ही आमी कितें करता, प्रत्येक वेळा आमी एक ऍड करत तर वता. पोस्टर परत डिझायन करचो पडटा. जागो आतां कमी. ना, जागो ताका कमी आपलो जाल्यार- photo बारीक करचो. ना, आमी तशें आतां केलां. पयलीं जे जावन गेल्ले आसता न्ही, तेजी सायज आमी मातशी कमी करता. आनी आतां लेटेस्ट जो जाला ताजो व्हडलो करता. आतां इफी व्हडलो येतलो थंय. आतां वागरे नंतर ही दुसरे हाजेर काम करता, प्रोजेक्टाचेर काम करता. तो केन्ना जावपाक शकता? दॅट आय थिंक नेक्स्ट इयर. बिकॉज अजून खुबशे, बिकॉज तातूंत बिकॉज इट इज अ लिटल पिरियड फिल्म, इट वील हॅव लॉट ऑफ रिसर्च. म्हणजे ऑथेंटीक जावपाक जाय तें, बिकॉज इट इज
like years ago, and from the costume to the kind of language, to the kind of vehicles, to everything. Everything is total different. म्हणजे you cannot shoot at this time. म्हणजे it's not this time. It is much earlier years. तातून ते मागीर नेक्स्ट इंटरव्यून तुमचे जेन्ना सामके जातले तेन्ना हळूहळू सांगपाक स्टार्ट करा. ना God सद्या काय म्हणजे तुमकां अशें येता की सांगू नाका नाका वॉट इज द पॉयंट वॉट इज द कशें आहा म्हाका तरी संवय आहा की डोंट काउंट युअर मेडल्स बिफोर यू गेट देम. तशें तें म्हणजे वाय टू स्पील एनीथींग जो पर्यंत टोटल फॉर्मुलेट जायना तो पर्यंत. इफीक लागून म्हणटा की गोंयान फिल्म कल्चर जावपाचें आशिल्लें 2004 ते आमी सद्या 2022 कावंट केलें जाल्यार एक सुमार 18 वर्सां जाली दिसता इफीक. यू थिंक फिल्म कल्चर आयला काय फक्त ते 9 दीस लोक येता बोवाळ जाता पणजी लायटी घालता आनी वता. See, I'll give you, like, I will explain the कितें म्हणटा ते फिल्म कल्चर जो हो चलता पळय. I'll list filmmakers and you decide. We have Lakshmikant Shedgaonkar, who made पलतडचो मनीस, which won an award in Toronto International Film Festival. That was part of IFFI. He's a Goan filmmaker. Then you have Badroy Barreto, who made Natsiya Kumbhasar, which won 3 national awards. We have Sir's 2 films, K. Sera Sera, National Award, Kazro, again showed at Mami, National Award. So, acclaimed filmmakers are obviously there. Like Paltadzo Manis is a benchmark film in my institute, where I study. Paltadzo Manis is regarded. So, पळय फिल्म कल्चर आतां वेव्ज जे आयले न्ही वर्ल्डान, सो फ्रेंच वेव आयलो, रशियन वेव आयलो, जर्मन वेव आयलो, ऑल दीज लायक वेव्ज जातून नवीन प्रकारची फिल्मां तयार जाली. इट टेक्स टायम, लायक एनी कल्चर टू डेवलप टेक्स टायम. बट गोवा, IFFI being premiered here, the only job as a citizen is to get exposure to the film. Like I am asking, how many people are eager to do that delegation and watch those films? How many people are actually sit on it आणि पळयता की खंयची बरी फिल्मां आसा. See, I have counted the filmmakers which have done internationally regarded work. So I am very optimistic about it, or I am very hopeful. Hopeful means I am of the opinion कि IFFI is successful in Goa and it has worked very well for us as well. तुम्ही you are very senior in this film business of Goa. How do you see this IFFI? Correct, nice it is. I have a different angle to speak on. 2004 जेन्ना आयली आमकांय मोटिवेशन मेळ्ळें. IFFI, when we started watching more international films, the type of आमी करचें म्हणून तातूंत आमी म्हाका 2016 जाली करपा खातीर, पण तातूंत ताचे पयलीं काम केल्लें फिल्मांनी. एक वनवास काडलो. हय, वनवास केलो बारा. पण एक पळोवन कितें आसा, मागीर मेन आशिल्लो सगळो खेळ आशिल्लो पयशाचो. ओके, टू क्रिएट समथींग नायस वीच वील रिक्वायर लॉट ऑफ मनी. सर गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम आशिल्ली. आय सेड वी वील गेट मनी की एक पर्टिक्युलर टायमाक गेले. ऑफकोर्स रेकॉर्ड आशिल्लो 2011चे फिल्म जेन्ना जाल्लें ती 2016 की 2017 पयशे मेळ्ळे तांकां, अशें मेळ्ळे. तरी सुद्दां ऑप्टिमिस्टीक करपाचें जातलें, गव्हर्मेंट वील कीप ऑन सपोर्टींग म्हणून 2016 केलें. आतां 2022 आहा, अजून पयशे कांय अजून मेळूं ना. आय ओनली फील दॅट गोवा is having a film culture, but it's not an industry. म्हणजे कोणें आपल्या पोटा पाण्याची वेवस्था करपाक फिल्मां करपाची गोंयान शक्य ना. लेट मी बी व्हेरी ऑनेस्ट टू टेल. उमेद म्हणून करपाची. उमेद म्हणून करात. बिकॉज अनलेस अँड अंटील खंयचेंय महाराष्ट्र आसूं आनी खंयचें झारखंड आसूं अशा ठिकाणी जे हें आसा फिल्म फायनान्स स्कीम आसा, दे इमिजिएटली डिस्पर्स मे बी नेक्स्ट इयर or 1 year later, म्हणजे 2 वर्सां मागीर तांकां पयशे मेळटा. बिकॉज दॅट्स वेर जेन्ना गव्हर्मेंट बॅकींग आसतलेंच तेन्ना तुमचें कल्चर उबें रावतलें. फायनान्शियल बॅकींग एंड यू आर गिवींग फायनान्शियल बॅकींग ऑन मेरिट. गुड, मेंटेन करा, पण एटलिस्ट यू गिव इट. सो देर इज नो, म्हणजे म्हाका तरी अशें दिसत ना तांची प्रायोरिटी घेवन चलतात ते. की आतां आमी कितल्यांदा सांगलें, पर्सनली सांगलां
टू द टॉप पीपल पर्सनली सांगलां. आतां कितें आतां फक्त एक एजिटेशन करपाचें उरलां तें आतां सगळें जमा जाल्या त्या दिसा जमा जाल्या थोडे दीस पयलीं की आतां आमी इफीच्या पयलीं बोवाळ घालपाचोच म्हणून आतां बिकॉज आमकां बातम्यो जातल्यो. म्हणजे दर वर्सा इफीच्या पयलीं बोवाळ घालपाचो आनी ते सदचें जालां तें पण आतां. ताका अर्थ आहा वॉट म्हणजे वॉट काळे फीत लावन हा, इफी काळे- participate हय, कर. Doesn't make a difference. डजंट मेक तांकां- बिकॉज आमकांय गोंयच्या बद्दल आमकांय इंटरनॅशनल लोकांच्या समोर हें सकयल करपाचें ना न्ही आमकांय. सो यू बी ऑनस्ट वी आर ऑनस्ट अबाउट इट की वी डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू. बट समजा आमचेरूच म्हटलें तुमी कॅरूच करना त्या बाबतींत देन इट वील बी डिफिकल्ट सिच्युएशन. Are you but agitating? अशें डिसायड जालां. वी हॅव डिसायडेड दॅट वी वील बी एजिटेटींग ऑन दॅट. एखाद्या आतां आयकून वी आर काम ओपन सोंपलें, काम जाल्यार बेस्ट जालें. वी आर ओपन अबाउट इट. एटलीस्ट एश्युरन्स तरी मेळपा जाय की बाबा ह्या दीस म्हणसर तुमचें क्लियर करता. वी आर ओपन अबाउट इट. म्हटलं झगडपाकूच जाय अशें ना, फक्त आमचें काम जाल्यार यू आर हॅपी एश्युरन्स. आनी हांव कितें म्हणटा गोंयची जी फिल्मां आसा टोटल म्हाका दिसता एवरी इयर इफ यू कीप ऑन डुईंग प्रॅक्टिकली व्हेरी नायसली म्हाका दिसता 2 किंवा 2.5 कोटीच्या वयर टोटल बजेट जावचें ना. टोटल बजेट जावचो ना Correct. फिल्म फायनान्स स्किमाचो. आनी तातूंत एक फिल्म कल्चरूय डेव्हलप जाता. फिल्म कल्चर लोकांक एक पोटा 2.5 पाण्यात कोटी जातलें. गोंयानूच वता. हांगाच सगळे जाण आर्टिस्टूय हांगचे जाता, शुटिंगूय करपा जाता हांगचे जाता. इवन आतां म्हाका ते सावंड बिवंड सगळें हांगाच करपा लागला. हे खूब जाण. पण हें केन्ना वाडटलें जेन्ना खुबशीं फिल्मां तयार जायत वतलीं तांकां पोटा पाण्याचो रोजगारूय मेळटलो सगळ्यांक, एक इंडस्ट्री मेळटली, एक्टर्स तयार जातले, टेक्निशियन तयार जातले, ऑल दॅट थिंग. आनी अशें धरपाचें आनी हू आर द प्रोड्युसर नॉट ओन्ली थोडे मागीर कोणें गव्हर्मेंटान कोणें तरी सोडिल्लें बिल्डरूच करता म्हणून की 2 बिल्डरान हें फायनान्स कोणें तरी केला म्हणून. पण कितले असले त्यांचेही पैसे आशिल्ले ते पैसेच न्ही ते म्हणजे बिल्डराचे असो. बट वॉट अबाउट अदर्स म्हज्या सारको मनीस हू इज नॉट अ बिल्डर. प्रोड्युसर जावपाक काळीच जाय पडटा न्ही मोठे. काळीज म्हणजे बरेच काळीज बरोच खिसो किसो म्हणजे काळजाकडेच व्हडलो खिसो जाय पडटलो अशें. बट देन इट शूड बी सपोर्टेड. म्हणजे आमी आतां इतली इंटरनॅशनली अक्लेम्ड फिल्म्स गोंयांत जाता आनी म्हज्या कोतान दे आर ऑल सेल्फ मेड. एवरीबडी सेल्फ मेड. कोणी प्रमोद साळगांवकरान ताणेंय केल्लें तांकांय इफीन तांची आशिल्ली फिल्मां ऑर खूब जाणांची आशिल्ली हें आसा प्रसाद ताजें आशिल्लें. पण एवरीबडी इज डन ऑन देर ओन गट कितें म्हणजे गव्हर्मेंट पयशे दितलोच म्हणून रावना केलें. पण देन दॅट शूड बी सम फिल्म स्कीम इट इज देर न्ही. सी दॅट इट इज मुव्हिंग इम्प्लिमेंटेड एटलिस्ट रिलीज करा. वी होप की ह्या सगळ्या उपरांत कोण तरी पळयतलो आनी कोण तरी सांगतलो कोणाक तरी आनी एटलिस्ट एश्युरन्स येतलें. बट एटलिस्ट एश्युरन्स येतलें की स्किमींतल्यान पयशे येता म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. तुमचो वेळ घेतलो एक्चुअली. तुमी हालीं बिजी आसतले सारके. थँक्यू सो मच. इतले कडेन इंटरव्यू पळयता साईनाथाचे हांव. ओके सो देव बरें करूं. आनी आजून काय येवना दिसता शेड्यूल केन्ना पळोवपाचें कितें पळोवपाचें तें. ना आमचें आयलां आयलां 26 नोव्हेंबर 26 नोव्हेंबर 6 वरांचेर. सांजचे 6 वरां. स्क्रीन खंयची. स्क्रीन 2 आयनॉक्स पणजी. सो 26 नोव्हेंबर 6 वरांचेर पयलीं इफी डेलिगेट पास करा ना ते दिसा वचून सोदच्या तिकेटी. आयनॉक्स पणजी. आयनॉक्स पणजेन स्क्रीन 2 26 तारखेक नोव्हेंबराच्या 6 वरांचेर. आनी 6 याद दवरपा बरें. आनी डेलिगेट पास करा. खुबशे तुमकां पासाक कितले 1600 रुपया काय लेस दॅन दॅट 1500 कितें तरी आसा. पण तुमकां भितर येवपाक मेळटलें कांय ना. पातळ भाजी खावन जाला तरी ऑर कितें तरी एक खंयची तरी फिचर फिल्म पळया. इंटरनॅशनली एक्लेम्ड फिल्म्स आसतली. इंडियन फिल्म्स एक्लेम्ड आसतल्यो त्यो पळया. हांगा आमी आयनॉक्सान वता एक 4 जाण गेले तितले पयशे जातले तिकेटाचे. पॉपकॉर्नाचो खर्च वेगळो. आनी हेजे सॉफ्ट ड्रिंकाचो तुमी फक्त बट सी दॅट यू बिकम अ डेलिगेट. या प्लीज बिकम अ डेलिगेट. एंड ऑल्सो
पिक्चराक येया म्हाका जाय ॲटलिस्ट गोंयकारांनी हे पिक्चर पळोवपाकूच जाय, कारण गोंयकारान केल्ले पिक्चर आय थिंक इट इज गोंयच्या विशयाचेर सांगिना, वागरो गोंयचें नांव सारकें, सो ताका लागून या. देव बरें करूं सर तुमकांय बी. तुमी पळयता ती खाशेली मुलाखतीची कार्यावळ आनी तुमच्या फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com चॅनल पार्टनर्स आहा RDX गोवा आनी प्रोडक्शन पार्टनर्स आहा प्रसाद देशपांडे मेंटोड goabyland.in. आनी जर तुमी हें पळयता विसरले जाल्यार याद करता की फेसबुकाचेर आमकां फॉलो करा, तुमी यूट्यूबाचेर पळयता जाल्यार यूट्यूबाचेरय सबस्क्रायब करा, ट्विटराचेर मातशें वचा आनी तुमी थंय आसा जाल्यारय आमकां फॉलो करा. पळयत रावात गोवा न्यूज.